आमी सध्या पळयता गोंयान स्मार्ट मिटराचो बोवाळ जाता. जेन्ना पयलींचे डिजिटल मिटर काडून स्मार्ट मिटर इन्स्टॉल जाता तेन्ना लोकांच्या मनान खंय तरी भंय पडला की आपले बिल वाडटले काय म्हणून. तितून आनी एक गजाल अशी कळटा की हे जे स्मार्ट मिटर आसा ते प्रीपेड आसतले. म्हणल्यार तुमी इलेक्ट्रिसिटी वापरच्या पयलीं एक अंदाज धरून की बाबा आपल्या म्हयन्याक जर समजा 1,500 ची इलेक्ट्रिसिटी आपूण वापरता जाल्यार पयलींच तुमी ते 1,500 रिचार्ज करप आनी तेजे मागीर तुमी इलेक्ट्रिसिटी वापरप. पूण जर तुमी प्रीपेड म्हणल्यार रिचार्ज करपाक जर विसरले जावं तुमचो रिचार्ज सोंपलो जाल्यार मागीर कितें जातलें ह्यो सगळ्या गजालींचेर हो एक रिपोर्ट. नव्या वीज मिटरांक पोस्टपेड आणि प्रीपेड सेवा स्त्री म्हूण वीज मंत्री म्हणटा. मात वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याच्या कोतान फक्त प्रीपेडूच सेवा मेळटली. प्रीपेड लोकांना आशिल्लें तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार ते काडचेच पडलें. पोस्टपेडूय आसपाक जाय. लक्षांत हाडा, प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय. दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय. यू कॅनॉट टेक कंपल्सरी आसतले प्रीपेड काय इट इज आम्ही ऑप्शनल? काल नोटीस घाल्या सगळ्या न्यूजपेपरांत. इट इज मॅन्डेटरी. सो वी वील गो फॉर अ स्मार्ट मीटर अँड वी वील गो इन टू प्रीपेड मोड. सी प्रीपेड मोडान वचना जाल्यार हे स्किमीचो एडवांटेज व्हडली ना कांय न्ही. हो होल स्कीम जी तयार केल्ली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन वॉज टू इन्स्टॉल द मीटर इन प्रीपेड मोड. सो प्रीपेड मोडान आसल्यारूच हे स्किमी म्हणजे ह्या प्रोजेक्टाचो चड बेनिफीट जाता. पहिली गोष्ट म्हणल्यार तुका जाय तितलो अमावंटाचेर चार्ज करूंक मेळटा. सो तुका दिसता की तुजें म्हयन्याचें बील एक 1,500 येता. तुका म्हयन्याच्या सुरवातेक तूं 1,500 रुपया चार्ज कर. तुजे कडेन 1,500 ना जाल्यार तूं 100 रुपया चार्ज कर, 200 रुपया चार्ज कर आनी जसो सोंपपाक पावलो तशें तुमी चार्ज करीत वचूंक शकता. जेन्ना तुजो चार्ज सोंपतलो म्हणजे सोंपपाक पावतलो तेन्ना तुमकां SMS येतले. 1, 2 न्ही, ऑलमोस्ट 7 SMS येतले. म्हणजे एक 5 दीस पयलीं, 3 दीस पयलीं आनी ज्या दिसाक एक्चुअल डिस्कनेक्ट जावपाचो आसा त्या दिसा एटलिस्ट 3 SMS येतले की तुमकां तुमचो बॅलन्स सोंपता आनी तुमचो पावर डिस्कनेक्ट जातलो. ताज्या फाटल्यानूच तर कंज्युमरान एक्ट जावना जाल्यार तो पावर डिस्कनेक्ट जातलो. नवे स्मार्ट मिटर आसतले आनी एक्झिस्टींग स्मार्ट मिटर आसतले तातूंत कांयच डिफरन्स ना. जे आमचे एक्झिस्टींग मिटर आसा ते इलेक्ट्रॉनीक आनी डिजिटल मिटर्स. जे स्मार्ट मिटर्स आमी घालतले ते इलेक्ट्रॉनीक आनी डिजिटल मिटर्स. नॉर्मल मिटरान आनी स्मार्ट मिटरान कांयच फरक ना. सो आमी सद्याक कितें केलां, नॉर्मल मिटर काडून स्मार्ट मिटर घाला. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.